विसा उपरांत परत येवकार. पुराय गोंयांत गार्बेज प्रश्न हो गंभीर प्रश्न जायत चल्ला. हाची सरकारान गंभीर दखल घेतल्या. हो प्रश्न तडीक लागपाक चिखले वाठारांत बिरेस्तारा 27 लाखांच्या कॉम्पॅक्टराचे पंचायत मंत्री माविन गुदिन्होन उक्तावण केलें. आरडेक्स गोवा खातीर चिखलेच्यान जॉन डिसिल्वा. चड खूस भोगता की आज गार्बेज म्हणल्यार तुमी जाणा आख्खे गोंया आमी पयले त्रास घेताले. कशी गार्बेज मॅनेज करपाक आमकां थंय व्हडले त्रास जाताले. आमी नको आसले कशे गार्बेज मॅनेज करतले. पूण एक स्टेट ऑफ द आर्ट गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट आमी सालिगांव घातलेले आसा. 2 दीस पयलीं सगळे पंचायत मेंबरांक घेवन आमी दौरो घेतलो. सगळ्यांनी एप्रिशिएट केले ते प्लांट आनी तांकांय गमलें गार्बेज इतली नॉट सच ए डर्टी वर्ड. इतले दिसता तसले सूज न्हू सारकी मॅनेज केल्यात. आपल्या दोळ्यांनी तेणी पयले गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट विजीट करतना 200 टन सुमार डेली हे गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट नॉर्थ बेल्टा टॅकल करता. म्हणजे कितें गार्बेज कॅन बी सायंटिफिकली मॅनेज. हे आमी लक्षांत दवरपा जाय. हे आमचे सगळे सरपंचांनी सगळे पंच मेंबरांनी आनी थोडे सोशल वर्कर आहा तेणी पयले आनी तांकां एक जाणवाय कशी मेळ्ळी की गार्बेज बरे भाशेन तरी आमी सेग्रिगेट करून दवरल्यार आमी आमचे भारत तशेंच आमचे गोंय आनी आमचे वाडे आनी आमचे घरा सोबून ते आमी स्वच्छ दवरपाक शकता, निवड दवरपाक शकता, लिंप दवरपाक शकता. हे आमकां ज्ञान थिंगा वचोन आनिकूय उजवाडयलें हांव समजता. तेन्ना आज हांव आनिकूय देव बरें करूं म्हणटा कॅप्टन शर्मा आनी एंथनी फेर्नांडीस आनी ते JSW एंटायर टीम. कित्याक तेणी आमकां फक्त बायलांक महिलांक ही 2 मशिनां दिवना. तेणी आमकां सगळ्याहून एक व्हडलो कॉम्पॅक्टर ट्रक दिल्लो आसा. तेजो उणेच उणे 27 लाख सुमार तेणी हे ट्रकाचेर मोडलेले आसा. फाटीं आमकां एक गार्डन करून दिल्लें ऑपोजीट पै हॉस्पिटल. जी घाण थिंगा उडयताले थिंगा एक ल्हानशें गार्डन आमी केल्लें. तेन्नाय तेंची मदत अंडर CSR केल्ले आहा. सड्यार तशेंच वास्कोत तेणी खूब काम केल्लें आसा आनी करीत आसा. सो आमी कितें तेंची मदतूय घेवपा न्हू. थोडे म्हाका सांगताले अरे तुजेर टिका येतली तूं कित्याक हें घेता आनी कोणा कडेन घे. हांवें सांगलें ना कित्याक तेणी काय ते कंपनी तांकां काळजी आसा समाजाची आनी आज ह्यो 2 वस्तू दिवन तेणी सारकी दाखयल्ली आसा की खरें काळजी आसा. अंडर CSR बरेपण करपाक सोदता. बाकीचे इश्यू तेंचे गव्हर्मेंट आनी तो सेटल करतलो. सो तितून हे मिस्तुरात करून कितें फायदो हें तुमी जाणा जावपा जाय. तेच भाशेन तुमकां as a company we are a very large company. Our presence in Goa is very minuscule compared to the size that we are within India and abroad. But the infrastructure vertical that we take care handles today's 6-7 ports in India, 1 or 2 ports in abroad. We also do rail and road connectivity projects. But every time I land in Goa, I am more happier than any other place. Today morning I was in Delhi at 11-degree temperature, and coming back to Goa is like unwinding every time. So we are committed to serve the people of Goa in whatever manner we can. Right now we are struggling through some issues, but we will come across and do whatever best we can. So we are not saying that we have finished with all the good work. We have just started it and much more to be done. So I'll request my team to continue to put more efforts in working along with the people here and with the leadership that Mr. Gudienho is providing. I'm sure many more jobs can be created like this, and many more opportunities will come for us to work with you all. I must again thank all the Panchayat members here that you made this possible. This is just a small effort that we are showcasing here, but on pan-India basis we do a lot. And I'm sure with your guidance and support in all the areas that Panchayat members are here, we will be able to study your requirements further and work with you all. I have a small house in Chikalim myself. So whenever I come to Goa, I stay in Chikalim. So
I like that area, and I've seen that even hospital coming up very nicely, the Chikkalem hospital. And every time we drive after inaugurating the garden with you in month of February last year, the initiative for the road that sir has taken is commendable. There used to be so many accidents on that road, and the smooth road that has come up, wider road, sometimes you have to, just do it. If you keep waiting for somebody else to do it, it will not happen.